आता खबर विस्तारान। भारतीय जनता पक्षान बिरेस्तारा पत्रकार परिषद घेतली। काँग्रेस पक्ष जे आरोप करता तातून कांयच तथ्य ना। मुखेलमंत्री पर्रीकरान पुराव्यांची यादी तयार केल्ली आसा की कशे रितीन अडाणींक काँग्रेसीन मान्यताय दिल्ली। या संदर्भात तारकां सयत यादी तयार केल्या। ह्यान फुडें असले आरोप खपोवन घेवचे ना म्हण भाजपान स्पश्ट केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही पळयता फाटले 8-10 दीस काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष बाब शांताराम नायक कितें बडबडप ताणें चालू केल्लें। एक कांयच कसले प्रूफ नासतना, कांयच एविडन्स नासतना एक कितें आरोप सरकाराचेर मुख्यमंत्र्याचेर करप चल्ला। म्हाका दिसता तांचो जो शिवभक्त नवो अध्यक्ष जाल्लो आसा राहुल गांधी हाणें ताका ते एक जाणून घेवंक जाय की एक गोंयच्या प्रदेश अध्यक्षाचे जाणटेपण तातून दिसून येवपाक लागला। परत परत कांयच हें नासतना अडाणीचे आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचो अडाणी असो एक करप जो एक खोटो आरोप काँग्रेस पक्षाचो एक चलिल्लो आसा। जे कोलावयल्यान इतको बोवाळ ते करप चल्ला। हांचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकरान असेंब्लीन डेट वायज कशे हांच्यांनी अडाणींक परमिशन्स दिल्या ते गोंयकारां समोर हावजान दवरिल्लें आसा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस विथ ऑल प्रॉपर पेपर्स एंड डॉक्युमेंट्स। सो खोटे आरोप करून बेश्टेच कसलेय आमचेर आळ घालचे न्ही हे शांताराम नायकान जाणून घेवचें। कोल एक्सपान्शन अडाणीचे एकूय एप्लिकेशन थंय कोल एक्सपान्शनाक ना। जे कितें एक्सपान्शन जालां ते जिंदालाचें जालां। हो नवीन जिंदाल कोण हे शांताराम नायकान सांगचें। ताजोच कलीग आशिल्लो तो जेन्ना हो राज्यसभा MP आशिल्लो तेन्ना काँग्रेसीचो MP नवीन जिंदाल फ्रॉम द स्टेट ऑफ हरियाणा। हे शांताराम नायकान पयलीं सगळ्या गोंयकारांक सांगचें। म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी डेट वायज सगळे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दवरिल्लें आसा की कशे रितीन अडाणींक परमिशन्स काँग्रेस सरकारान एट द सेंटर एज वेल एज द स्टेट दिल्ली आसा। डेट वायज ताजेर सगळे ताजेर मेन्शन केल्लें आसा। सो परत परत कसलेय खोटे आरोप आमच्या सरकाराचेर आनी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याचेर करचे न्ही। शांताराम बाबाक जर इतके त्रास जाता जाणटेपणान जाल्यार खंय एक पयस वचचो आनी एक बरो रेस्ट घेवचो हें आमचें म्हणणें आसा।